प्रितीच्या भाव-भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार, आयचें शुवर्तमान जावन आसा माकूचो दुसरो विस्वोर, बोड 13 ते 17 पर्यंत. मार्क chapter 2 verses 13 to 17. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. गलिलियाच्या दर्या देगेर जेजू परत गेलो आनी सगलो लोक ताच्या सोरभोवती एकटवलो आनी ताणें तांकां शिकवण दिली. फुडें वचून मांडवीर बसलेल्या अल्फेवाच्या पुताक लेवीक ताणें देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताच्या फाटल्यान गेलो. आनी अशें घडलें, ताच्या घरांत जेवणाक बसलेलो आसतना सोबार 2 वसुलदार आनी पातकी म्हूण लेखलेले मनीसूय जेजू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसलेले. तर ताचो पाटलाव करतो जायते जाण आसले. आनी तो 2 वसुलदारां आनी पातक्यां बरोबर जेवता खाता ते पळोवन फारिजेव पक्षाच्या धर्मशास्त्रांनी ताच्या शिसांक म्हणलें, 2 वसुलदारां आनी पातक्या सांगाती तुमचो गुरू कित्याक खाता पियेता? हें आयकून जेजून तांकां म्हणलें, बरी आसात तांकां न्हय, पूण वायटाकारांकी वैजाची गरज. तर हांव सुगण्यांक न्हय, नवगुण्यांक आपोवंक आयलां. प्रितीच्या भाव-भयणींनो, आयचें शुवर्तमान जें आमी वाचलां, तातूंत आमी पळयता की जेजू लेवीक आपयता. आनी लेवी जावन आसा मातू. तो एक जेजूचो शीस आसलो. पूण ताका आपोवचे पयलीं कितें घडटा भाव-भयणींनो? लेवी हो मात्यू एक 2 वसुलदार आसलो. ताका आस आसली पयशांची. तो इतले दुडू जमा केल्ले दुडू ताणें की तो आतां एके भाशेन एक पातकी मनीस आसलो. आनी एक पातकी मनीस जाल्यार ताजे आमी कोण आसतले? पातकी मनीस. ताजे आमी 2 वसुलदार. आनी त्या वेळार इस्रायली परजेचो लोक 2 वसुलदारांक नाकारतालो. कित्याक? हे 2 वसुलदार चड दुडू घेताले, रोमकारांक हे पयशे दिताले, जे दुडू ते चड जमा करताले ते आपल्या बोल्सान घालून आतां आपल्याच लोकांक फटयताले. जे भाशेन आयज घडटा. कितलो लोक आयज दुडवां लागून कितले त्रास घेता. पूण आतां कितें घडटा भाव-भयणींनो? जेन्ना हो लेवी हो मातू आपल्या ऑफिसान बसला आनी तो थंयसर आपलें काम करता, जेजू त्या वाटेर वेता आनी जेजू त्या वेळार लेवीक म्हणटा, म्हज्या फाटल्यान ये. आनी भाव-भयणींनो, आमी वाचता की तो काम करता आनी जेजू ताका म्हणटा, म्हज्या फाटल्यान ये. आनी तो जेजू सगळें सोडून जेजू फाटल्यान येता. हें घडलें काय? लेवी हो मातू हो आयकतालो जेजूची खबर. ताणें जेजूची खबर आयकल्ली. ताणें आयकल्लें की जेजू कितल्यो मिलाग्री करता, कशें शिकवण दिता, कितें तरी आयकल्लें. लोक त्या वेळार जेन्ना इस्रायली परजेचो लोक थंयसर आसलो, कितें तरी उलयतालो. कित्याक जेजू फाटल्यान कितलो हजारांनी लोक वेतालो. पूण जेन्ना मातुवान आयकलें की जेजू त्या वाटेर वेता आनी ताणें ताका आपयला, कितें घडटा? तो सगळें सोडटा. कित्याक ताणें आयकलां जेजू कितें करता. तो जाणो जेजू देवाचो मनीस म्हणून. आजून पासून तो सर्वंटार म्हूण, तो एक मेसाय म्हणून तो नोको. पूण तो फकत जाणो की कितलो लोक जेजूच्या फाटल्यान धांवता. आनी आतां जेन्ना जेजून मातुवाक आपयला, लेवीक आपयला, तेन्ना कितें घडटा? लेवी सगळें सोडटा आनी जेजूच्या फाटल्यान वेता. आनी भाव-भयणींनो, आमी जाणो की ताका एक आपोस म्हणून जेजून वेंचून काडलो. ताणें हें शुवर्तमान बरयलां आनी ताणें जें काम केलां जेजूच्या राज्यान तें आयज ती फळां आयज आमकां मेळटात. आमी देवाचें उतर जेन्ना आयकता, मातुवान बरयलां तें आमी आयज ताचेर नियाल करता. आनी मातू जो एक पातकी आसलो, जेन्ना तो जेजू कडेन येयलो, ताचें जिवीत बदल्लें आनी तो आतां एक नवो मनीस जावन, एक सांत जावन, एक आपोस जावन ताणें कितलें बरें जेजूच्या राज्यान केलें. आयज भाव-भयणींनो, जेजू आमकां सगल्यांक आपयता. ताणें फकत मातुवांक आपोवंक ना, तो फकत शिसांक आपोवंक ना, फकत त्या आपोस्तलांक आपोवंक ना, तो आमकां एकल्याक आपयता. तो जेन्ना तो आपयता
आमचो जबाब कितें आसतलो आमकां खबर आसूंक जाय जेजून कुर्सार कितें केलें तें आमकां ही सजमणी जाय की आमकां एक सरमंडाची गरज आसा म्हणून कित्याक भाव भयणीनो जेजून म्हणलां ताणेंच आपल्या उतरान म्हणलें हांव जावन आसा वाट सोत आनी जिवीत म्हणटच भाव भयणीनो तो वाट सोत आनी जिवीत जाल्यार आनी बापा कडेन येवंक जाय जाल्यार आमी जेजू कडेन पयलीं येवंक जाय ताच्या उतराचेर भावार धरूंक जाय ताच्या अमोलीक रोगता वरवीं आमी नितोळ जावंक जाय म्हणटच जेन्ना जेजू आमकां आपयता आमकां पयली गरज जेजून कित्याक आमकां आपयता आनी कितें केलां आमचे पासत भाव भयणीनो आमी जेजूचेर भावार धरिना जाल्यार आमी ताच्या रोगतान आमी नितोळ जावंक ना जाल्यार आमकां इफेर फावो जातलें पूण आमी जेजूचेर भावार धरीत जाल्यार खरेपणी आमकां सजमणी मेळत जाल्यार की जेजून आमचे पासत कितें केलां आपल्या अमोलीक रोगता वरवीं ताणें आमकां नितोळ केलां आमचो जागो खुर्सार घेतला जे आमकां फावो जावंक जाय तो भोगला जेन्ना ही सजमणी आमकां मेळटा आतां भाव भयणीनो आमी कितें करता आमी सगळें सोडून आमी जेजूचे पाटलावदार जाता जेन्ना जेजूचे पाटलावदार जाता फकत इगोर्जेक वचपाचें मागणें करपाचें धर्म करपाचें देवस्पण करपाचें तें करना पूण आतां आमी त्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेता आनी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक शीस जावन दुसऱ्यांक शीस करपाक आमी वावुरता तर आयज भाव भयणीनो ज्या भाशेन मातुवान जेन्ना ताका जेजून आपयलो ताणें कितलें बरें केलें जेजूच्या राज्यान तेच भाशेन आयज ही सजमणी घेवन आमी आतां जेजूचे पाटलावदार जावपाक फुडें सरोया आमी आतां उतरान रिगून रावया पवित्र आत्म्याच्या आदारान शिवर्तमान परगट करपाक फुडें सरोया कित्याक हें काम फकत थोड्यांक दिवं ना सगळ्यांक दिलां जो कोण भावार्थी ताका काम दिलां आमच्यान आमची घोवायकी दिवंक जाता आमच्यान दुसरे कडेन आमच्या इगोर्ज मातेन आमच्या कुटुंबांनी ही बरी खबर दिवंक जाता आनी त्या भाशेन आमच्यान बरे भाशेन जेजूच्या राज्यान काम करून दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवंक जाता ते आयज करपाक हें काम फुडें जावपाक आनी जेजूचें राज वाडत जावपाक आयजतान आमी जेजूच्या राज्यान आमंत्रण घेवया सुरवात करुया आनी हें बरें काम जें मातुवान केलें आमी करपाक फुडें सरोया आनी जेजूच्या राज्यान दुसऱ्यांक आमंत्रण दिवपाक आयजतान आमी वावर कॉमेस करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव उडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव